세와 남과 비련이사 아기보다 활활이자 요금이 사서 곳곳대한 푸른 소무야 위디부가 에카리스모나 시상수비 대바칠 알두야 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, आज पवित्र सभा करता परब निश्कळंक काळीज आंकवार मरेचे वो मारीचे निश्कळंक काळजाची परब. काल आमी जेजूच्या काळजाची परब केली. जायते भाग्योन सांगतात दोनूय काळजां सांगताक वेतात. आमी मारी अवदेशी ओदीक जेजूक लागीं पावता. आत एजूम पेर मारियम म्हूण लातीन भाशेन म्हणणी आसा. आमी जेजूशी येता. जेजूचें काळीज आमचो इतलो मोग करता जाल्यार ताची आवय सायबीण माय तिच्या निश्कळूंक काळजाक मान दिता आसतना तिणें आपले काळजांत पयलो जेजूक सोरवुंडाराक जागो दिलो आनी उपरांत आपले कुसव्यान घेतलो. देखूनच आयची ही परब खुशालकायेन ही परब करतना देवाक दिन वासुया. माय मारीच्या देण्या खातीर कुर्सार उमकळटना जेजून तिका आमची माय करून दिली आनी तिच्या निश्कळूंक काळजाची भक्ती करून आमी नितळ निर्मळ जिविताक वेंग मारूंक आदार मागुया. हे मिसांत मागुया कायतान पिंटो हे आमचे बाब आसत. तशेंच मार्ता पेरेरा तिचो आज म्हयन्यांतलो वर्साचो उगडास आमी करता. मार्ता पेरेरा. तशेंच मागुया आमच्या आपोस्लांत देवर आसा इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी हाची परब ही सांगताक परब जेजूच्या काळजा सारकी म्हणटच तांचे दिसा बसत मागुया. आपलो वाडदीस समारंभात युजेन प्रिशोत केडन पेरेरा आनी आमची भयण स्विझल मोंतेरो तशेंच हेर आपली वाडदीस लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटल्या पासत मागुया. पिडीवंतांक भलायकी आनी भोव करून ह्या महामारींत आमी आसतना ही पिडा बेगीनूच नपयत जावं आनी सगळीं आमी शांती समाधानान जियोंक माय मारीक फुडें घालून मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हणून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर्प दिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. एक गुडयोगी श्रावण आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. हे पोरबेंतल्यान सायबिणमांची भोगतींतल्यान तिचे भाशेन देवाचें उतर आमचे काळजांत सांबाळून दवरूंक मागुया. देवा आमचे बापा, भाग्योनांकवार मारीच्या काळजांत पवित्र आत्म्यांक फावत असलें बिराड तुवें तयार केलें. तेच सांकवार मायेचे विनोतीन आमचे सवें सदां राव आनी आमकां तुजे मोहिमेचें मंदीर जायशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचें कूड नावागडें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेली संसद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्यान निटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगरायलेले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुठलायली. जोशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरता, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरशी करतलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. म्हणया सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोड म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचें दोणू मोडलें पूण अस्कोतांचें बोड वाडलें. पोटभर जेवतालीं ती दिसवडो सोदपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतली उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुरां मदें तांकां बसयता, मानाच्या आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडटा काळीज म्हजें. उद्गार. Sorvesporak soisoy, Sorvesporak soisoy, Sorvesporak soisoy, Sorvesporak soisoy. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा.
Solesporach zoi zoi, Solesporach zoi zoi, Solesporach zoi zoi, Solesporach zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका समिया. जेजूचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजाल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी परबेचे दीस सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून ती जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्ताक ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. ताणें तांकां म्हळें, तुमी म्हाका कित्याक म्हूण सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाचे घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यान. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बराबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालती रावलो. ताची आवय हें सगलें आपले काळजांत सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. भणी भावांनो, आज आमी कुशालकायेन मारयेच्या निश्कळूंक काळजाची परब करता, इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. काल जेजूच्या काळजाची परब केली आनी जे भाशेन हांव तुमकां सांगतालो, दोनूय काळजां सांगाताक बडवतात एके भाशेन. आवय आनी पूत, दे आर नॉट सेपरेबल, दे आर इनसेपरेबल. आनी पवित्र सभा बाबा भयणीनो ही परब स्थापता. इल्लोसो इतिहास शिकुया. पोप पायस 12 पियू 12 हाणें ही परब करची म्हूण पवित्र सभेक सुचयलें. कारण 1942 वर्साक पवित्र सभा सिल्वर जुबली 25 वर्सां समारंभाली सायबीणमांच्या दिसण्याची फातिमा गांवांत. आमी जाणां फातिमा गांवांत सायबीणमाय दिश्टी पडली येतेगा सुपुल्ल्या भुरग्यांक इन 1917 13 मायाची. फ्रांसिस्को जासिंता आनी लुसिया हांकां दिश्टी पडली सायबीणमाय. आनी तो समारंभ करूंक पाप साहेबान पियू 12व्यान पवित्र सभा आनी मुनिस्कूळ मारयेच्या निश्कळूंक काळजाक भेटोवंक पवित्र सभेक सुचयलें. बाबा भयणीनो, निश्कळूंक काळीज आंकवार म्हणचे इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. इमॅक्युलेट हो शब्द, निश्कळूंक हो शब्द खंयच्यान आयलो? आमी जाणां 25 मार्चाचे 1858 वर्साक लुर्दीस गांवांत सायबीणमाय एका साद्या चेडवाक बेर्नादेताक दिश्टी पडली. आनी जेन्ना तिणें सांगलें म्हाका सायबीणमाय दिश्टी पडल्या,
कोणूच तिचे मानून घेवंक तयार नासलो. तिचे गांवच्या 5 बिगारान तिच्या लागीं विचारलें, तुका तो ती अस्तरी दिश्टी पडली, तिच्या लागीं विचार तुजें नांव कितें. आनीक बेर्नादेत सादें भुरगें बाबडें, जेन्ना सायबीण माय तिका दिश्टी पडटा ती पयलीं विचारता तिच्या लागीं, तुजें नांव कितें. म्हजें 5 बिगारान मागलां, सगल्यांनी मागलां, ती आयकून घेनात म्हजें, तूं म्हाका दिश्टी पडटा म्हूण. आनीक सायबीण माय ह्या साद्या चालत्या बेर्नादेताक सांगता, जे सुई इमॅक्युलेट कॉन्सेप्सियो, फ्रेंच भाशेन आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी हें भुरगें सादें येवन 5 बिगाराक सांगता, सायबीण मायन आपलें नांव इमॅक्युलेटा कॉन्सेप्सियो म्हळां, इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. तेन्ना ते 5 बिगाराक थावें जाता, खरेंच सायबीण माय ह्या भुरग्याक दिश्टी पडली. कित्याक 8 डिसेंबराचे 1854 वर्साक बाबा मुडिनो पाप साहेब पियू नवो आनी एक व्हडलो डॉगमा जाहीर केल्लो. सायबीण माय निश्कळूंक गर्भ संभोवलेली. आपल्या आवयच्या कुसव्यान बागेवन आनंदच्या कुसव्यान तिका देवान मूळ पातका विणेर उचली. This was in 1854 on 8th December. आनी हो दोगमा जाहीर कोत्तोच बाबा मुडिनो जायती चळवळ जाली पवित्र सभेन. जायते देवगिनी आनी शास्त्री मानून घेना जाले, जायते कितें ऑपोजिशन कशें आयलें. आनी जेन्ना सायबीण मायन ह्या सुपुल्ल्या साद्या भुरग्याक सांगलें आय एम इमॅक्युलेट हार्ट म्हूण, बाबा मुडिनो एके वाटेन ही सगळी कॉन्ट्रोवर्सी आसली ती बंद पडली. खरेंच सायबीण माय आपल्या आवयच्या कुसव्यान देवान तिका निश्कळूंक गर्भ संभोवलेली म्हूण थावें जाली. ह्या सुपुल्ल्या बेर्नादेता उद्देश हो पाप साहेबान परगुटलेलो दोगमा सगल्यांनी मानून घेवपा खातीर तो खरो जालो. सगल्यांनी ओळखून घेतलें. 1858 वर्साक 25वेर मायाचे सायबीण माय सुपुल्ल्या भुरग्याक पयलींच फावट दिश्टी पडली. भाव मुडिनो, आज ही परब आमी करता निश्कळूंक काळीज मारयेच्या निश्कळूंक काळजाक मान दिता आसतना कितें शिकुया. पयले सुवातेर काळीज आमी 2-3 फावटी वाचता. ताची आवय हें सगलें आपले काळजांत सांबाळून दवरताली. बागेवन लुकास 2 आवेस्वरान म्हणटा आमकां मेळटा मारिया सगलें आपले काळजांत सांबाळटाली, नियाळटाली. ते धाकटुले राखणे धांवून येतात, तांकां सांगतात वचात तुमचे खातीर बाळूक जल्मला. खावणीन दवरलेलो, आंगोस्त्रांनी पिस्कुऱ्या आंगोस्त्रांनी रोडल्लो तुमकां दिश्टी पडटलो. आनी ते येतात, पळयतात आनी वेतात. आनी सायबीण माय ही सगल्यो वस्तू आपल्या मना काळजांत सांबाळटाली, घडयताली, नियाळटाली. काळीज बाबा मुडिनो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता काळीज बुन्याद इज फावंडेशन ऑफ ऑल पर्सन्स रिलिजियस अँड मोरल रिलेशनशीप विथ गॉड. आमची काळीज जावन आसा बुन्याद संबंदाची देवा कडेन. आमची काळीज अ फावंडेशन of our relationship with God. Kaali's heart is the center of all psychological, moral and religious life of a person. Kaali's एक केंद्र सगळ्या आमच्या भावनांचो. हार्ट इज अ प्लेस. काळीज एक जागो
जंय मनशाची भावना आकार घेतात, वे मेन्स फिलिंग्स आर शेप्ड. आमी देखून म्हणटा तो दारून काळजाचो, तो मोगाळ काळजाचो, तो उदार काळजाचो, तो निबोर काळजाचो. In our heart, all these feelings are shaped. भावना आमची आकार घेतात. भाव भयणीनो, सायबिणीचें काळीज भाग्योत आगुस्तीन एक धर्मशास्त्री पवित्र सभेचो म्हणटा, बिफोर मॅरी कन्सिव्ड जीसस in her womb, she conceived him in her heart. म्हज्या उतरांनूय भाग्योत आगुस्तीन म्हणटा, सायबीण मायन जेजूक आपल्या कुसव्यान जल्म दिवच्या आदीं घेवच्या आदीं आपल्या काळजांत ताका जागो दिलो, आपल्या काळजांत ताका जागो घेतलो. आनी भाग्योन सेंट जॉन यूड्स म्हणटा, द हार्ट ऑफ मॅरी is the source and principle of all her greatness that elevates her above all other creatures. As she is the beloved daughter of the Father, mother of the Son, and spouse of the Holy Spirit, temple of the Holy Trinity. Bhagyan João Youth म्हणटा, सायबीण माय जावन आसा उत्तम दू सगळ्या रोस्तां मदें उत्तम दू बापाची, आवय जेजूची आनी पोतीन पवित्र आत्म्याची विराड पवित्रित्वेचें. भाव भयणीनो, काय बरी ही परब आमकां उस्कायता. कितें करूंक ह्या काळजाशी आमी येवंक. जे सायबीणमांच्या काळजान वी सेलेब्रेट हर लव, हर चॅस्टिटी, her charity and her obedience. भाव भयणीनो, खुशाल जावया आज ही आमी परब करता आसतना. आनीक सायबीण मायन आमची आवय, पवित्र सभेची आवय, आमकां नितळ काळजान जियोंक आपयता. सायबीण माय आमची आवय, तिका आमी निश्कळोवंक काळजाची भक्ती करतना मागुया. हेय तिचे काळजाशी आमी येवं. तिची काळीज आमच्या मोगान बडोवता आनी तिका जाय आमी सगळीं तिची भुरगीं हे संवसारांतली यात्रा सोंपोवन आमी स्वर्गीच्या राजाक पावूंक. ती आमकां रावता, ती आमचे खातीर विनंती करता. पूण गरजेचें तें हे निश्कळोवंक काळजाक मान दितना मारयेची आमी देख घेवं. तिचो मोग बापाक, तिचो मोग तिच्या पुताक, तिचो मोग पवित्र आत्म्याक आनी खरें पवित्र आत्म्याची बिराड आमी एक एकलो जावं आनी पवित्रित्वेक स्वर्गार वाखाणूंक पावूंक. तेच माय मारयेचो आदार मागून हे मिसा भेटीन आमकां देवाची कृपा मागून घेवया. उबी रावया आनी आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. मारयेची निश्कळोवंक काळजाची परब करतना पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. तांणी निश्कळोवंक मारयेच्या काळजांत आपल्याक आसरो घेवंक आनी आपलें जिवीत नितळ निर्मळ करून आपले पोरजेक बऱ्या जिविताची देख जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी आमची काकूत कर. काळीज म्हळ्यार बुन्याद, केंद्र आनी जागो सगळ्या भावनांचो. आमच्या काळजांत आसलेली तरेतरेची भावना, रागा दुस्मानकायेची भावना पयस जावन मोगा सोंसणीकायेची भावना निर्माण जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या बोलण्याची मागणी
आमची कबूल कर. मारयेची निश्कळोवंक काळजाची परब करतना हे महामारींत जायतीं आमची भाव भयणां पिडीत आसात. ही पिडा बेगीनूच नपयत जावं, मरून गेल्ल्यांक शासनाचो विसव फावो जावं आनी आमी सगळीं मारये उदेशी जेजूक लागीं सरूंक आमकां कृपा मागून घेवया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची भाकरी हाय, आमची कबूल कर. आमच्या घरांनी दिसा दिसपट्टो तेर्स करून मारयेची भोगती आमी सदांच करूंक तयार आसूं आनी मारयेच्या शरणाकाला येवन आमकां कुडी आत्म्याची भलायकेन भर. आनी भो करून आज आपलो वाडदीस समारंभतेल्यांक लग्नाच्या वर्शीक दीस पाळटल्यांक आपलो किरीत आशिर्वाद दी म्हूण माय मेरेक फुडें घालून देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची भाकरी हाय, आमची कबूल कर. सगळी आमची मागणी काळजा मनान धरून एक करून बरोबर म्हणुया. नोमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पोरचे आसा, ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोद कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भेटोवंक आमी गायन गावया दुपाचो जसो पोरमोड C16 पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. दुबाचो सोसोपोरमो Dondovi tokazona, bezboli amci dana, iswara tuje buka. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. परमेश्वरा वरदाना सोमेस्तानी भेटुची. भयणी बाबांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो पवित्र बापा, भाग्योन आंकवार मारयेच्या निश्कळोवंक काळजाच्या परबे दिसा आमी भेटयता ती देणी तूं आनी मागणी तुका मानू. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमचे सर्गीची आवयची देख घेवन आमचे पातकांचें भोगसणें आमकां मेळूं आनी आमचीं काळजां सदांच निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो जावं. ह्या आमी खालती काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मारयेच्या निश्कळोवंक काळजाचे परबे दिसाक नित्यांक परमरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगुट्टाव.
आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसाराक फांकविलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तूं मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन भासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक करोराचें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरून गेल्यात तांचो उगडास करुया. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्यान समजता तुजे पोरजोरीत मुखामोळ पडूंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोनबूत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पविदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडारा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, जें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज हेज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतींतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटी आनी चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पोटरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी जेजू क्रिस्ता
तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. कुशलकाय जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. आमकां शांती दी. आंकवार मारीचे कुसव्यान जल्मल्लो जेजू जिव्या देवाचो पूत. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. तेजे जेवणान दादा वांटू घेतली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळज उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. सोर पोदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोचणीचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोल्ड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वॅक्सीन सोदून काडलां. ते मनशा कुडाक गुणादीक पडल्या पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पराबू कोण वळ्या बापा, सोडवणीच्या पवित्र गुटांत आतां आमी वांटो घेतला. हे तुज्या मोगाच्या शुभम देण्या खातीर भाग्योन आंकवार मरे भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या दैवीक जिवितांत वाडूंक आनी आमच्या काळजांनी सदांच तुका वाखाणूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां भाग्योन आंकवार मरीच्या निश्कळूंक काळजाची बरो कुशाल बरीत आमी आवडिता. तीच माय मारीन देवाचें उतर आपले काळजान सांबाळलें, देवाचें उतर नियाळलें आनी तें उतरा प्रमाणे चल्ली. आमच्या जिवितांत अशेंच जावंक
मायमारीचो आदार आमकां मागुया. सगल्यांक फेस्ताची पोरबी. फाल्यां बागयोन आंतोनीची परब. जरूय आयतार आमचे नुमशींत वाठारांतले भाव भयणां सांत आंतोनीच्या कपेलांत हो दोबाजो समारंभ जाली. पूण ह्या महामारीक लागून आमी फाल्यां ही परब आमची इगोर्जीन करतले. सदां भाशेन मीस 7:30 वाजता जातलें. मिसार देवाच्या उतराची पोरगोटणी. आमी सगळीं मागुया बागयोन आंतोन आमकां सगल्यांक आमच्या आवडीचो सांत मागुया. ताच्या आदारान ताणें आमचे पासत विनंती करूंक आनीक ही महामारी कोरोना व्हायरस कोविड-19 बेगोबेग आमचे भितरली नाच जावंक. भोव करून थोडी जायत आसात केसीस देवा कारगां, पूण सारकी ना जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. सगळी आमची मागणी कोतकोत्यान जावं दी आनी सरकाराचे नेम सेफ डिस्टन्स, मास्क आनीक बरे भाशेन सगळे तरेचो आमी वाठार सांबाळूंक, हात धुवंक आनी जाता तितली महामारीचेर आमी झुजूंक बागयोन आंतोनीच्या आदारान ताका फुडें घालून पवित्रीत्वेक फाल्यां खेरीत उलो मारुया. मीस आमचें फाल्यां 7:30 वाजता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो उडोपकार. शेवटाचें गायन गावुया. भो मोगाड माय T12 पान 207 T12 पेज 207.